गोंय सरकारान एस्पेशली टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आणि टावन कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान एक कंट्रोवर्शियल म्हणजे वादग्रस्त सेक्शन 39 हे इम्पोज केला आणि तेतून त्या लोकांच्यो जमनी कन्वर्ट करता जो नोन डेव्हलपमेंट झोन असता ऑर्चर्ड असता पेडी फील्ड असता बांद असता तरेतरेचे लोकांच्यो प्रॉपर्टी सगळ्यो कित्या खातीर तेंच्यांनी हें सेक्शन केलां तें आमकां कळना. गांवांगांवांतून ऑपोजिशन आसा इनाफ इज इनाफ म्हणून एक संघटना तयार जाल्या ती ऑपोज करता. प्रत्येक आमदार म्हणटा आमकां तें नाका पूण कोणूच तोंडार उलयना ना ऑफिशियली ऑब्जेक्ट करिना आनी ताका लागून आयज ग्रामसभेक आमी हो विशय म्हणपाचो थारायलो. खुबश्या गांवांतल्या ग्रामपंचायतींनी हें ऑपोजिशन रेजोल्युशन पास करून घेतलेलें आमकां मातसो उशीर जाला. तरी आसतना आयज आमचे जे ग्रामसभेक सगळे वांगडी आसले तितल्यांनी ऑब्जेक्शनाक हातभार दिवन आमी युनॅनिमसली हें 39A सेक्शन ऑपोज केला. त्या भायर मेगा प्रोजेक्ट नाका अशेंय बी आयज ग्रामसभेन चल्लें. आमचो डायगो फेर्नांडीस निबेर्ला मदेरा शेलू रेजवाड आणि बाकीच्या खूप जणांनी आपापले विचार मांडले आणि ज्यो गोष्टी गांवांक नाका त्यो नाका म्हणून घेतल्यो आणि पंचायतीनूय बरे भशेन कॉपरेशन दिलें. थँक्यू प्रदीप बाब. रायगो बाब तुका कितें म्हणपाचें आसा? म्हणपाचें हांवें कांय ना व्हडलें कित्याक ताणें आमचे विशय आखाले ते ताणें सांगले आनी वी वर सक्सेसफूल इन putting a resolution saying no major products henceforth in the village. तशें कॅरिंग कॅपॅसिटी ती आहा तेंच्यानी स्टाडी करपाची पयली मिस्टेक पास केले म्हणा. बट नाव दॅट वी हॅव कम स्ट्रॉंगली दॅट देर शूड बी नो मेजर प्रोजेक्ट्स इन द विलेज दॅट वील बी इट. आनी दुसरें आमचे दुसरें आनी आहा मांडणी आहा ते पोत्री भितर घालता पळय ती सारकी बंद करपाची. आमकां ती पोत्री नाका कितें भितर कितें करतले कांय खबर ना. तुमी जाय ते पोड्डे मारा आनी करा. But no more potteries henceforth. This is another one I have to stress on. Sala hai, karna this is what they have listened to us, and I hope they will follow that. Yeah. सो मॅम तुवें मदें कितें गार्बेजीचो इश्यू काडलो कोणें मदें हेच्या बद्दल कितें सांगपाचें आसा तुका? गार्बेज ती आमचे रोड आसा नेरो एंड कलंगूटसान आरपोरासान ती गार्बेज येता आणि इट्स अ रोड इज व्हेरी नेरो आणि लोक थिंगा रेजिडेंट्स रावतात थिंगा सो इट्स व्हेरी ब्लॉकेज ऑफ द ट्रॅफिक ऑल्सो फ्लो जायना इजी फ्लो जायना ट्रॅफिक ऑल्सो. आय स्मेल जो लिटर समटायम्स स्पेशली फ्रॉम आरपोरा एंड कलंगूट. So we have appealed to the Gram Sabha that they should be written to the panchayats to stop these vehicles coming from interior roads. We can use the Chogam road and not during school hours also. ते आम्ही सांगला त्याचेर. आणि म्हाका सांगचें म्हटल्यार आमचे आतां हो प्रोजेक्ट येता भायरो आलतान TCP कितें करता एवरी टायम हें करता हांगासर पंचायतीक धाडटा पंचायत तांकां धाडटा. नो एक्शन इज टेकन जस्ट वेस्टिंग ऑफ टायम. दॅट्स ऑल वॉट दे आर डुईंग. आतां टेक्निकल टीम तेणेन ऑथॉरिटी दिली पंचायतीक पंचायत दिता इन्स्पेक्शन सेक्रेटरीन प्लॅन मेरेन ड्रॉ करून धाडलो. वॉट वॉज द एक्चुअल फॅक्ट ही हॅज ड्रॉन ऑन द सबमिटेड टू द BDO. Now BDO has taken an order. They are saying he's not a technical team. Now again the letter is come from the panchayat to us. The technical team TCP etele and ye kortale. This is just a waste of time. No action is taken. 2-3 times TCP failed to come to inspect this project. So they are just playing with the sentiments of the people. So we don't want this project. आम्ही आयज रेजोल्युशन घेतला आमकां तो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. इट्स अ 24 unit project with flats and plus swimming pool. So we have objected for this and we met a ward member also to support us. Thank you. आणि प्रदीप बाब एक तुका म्हाजो क्वेश्चन आसा की पळयता तर दिसान दीस हे ग्राम सभेक लोक कमी जाता हेच्या बद्दल जशें पळय तुज्या वाड्यान कितें जाल्यार तूंच मिटिंगेक येता हेच्या बद्दल कित्याक हे अशें कित्याक घडटा सालिगांव? पयलीं पासून म्हण आहे की गोंयकार सुशेगाद ताका शीत कडी मेळ्ळी न्हीद मेळ्ळी की पुरो आनी कांय नाका. जेन्ना आपल्याक दुखता तेन्ना तो फुडें येता नाजाल्यार कोणाक म्हाजेच कित्याक म्हाका तेजें कित्याक पडला ही फिलींग ही थिंकींग आजुनूय पयस जावना. तरी आसतना आयज जो 100 लोक आसलो तो आसलो म्हणटकूच तांकां वालोर दिवपाचो. आमी सदांच नॅगेटीव उलोवन फायदो ना. डायगोन मिटींग सोंपतकूच एक वोट ऑफ थँक्स दितना तांकां पंचायतीक कॉम्प्लिमेंट केले आणि खरें एक गजाल बरी ती बरी म्हणपाची की तेंच्यांनी आतां डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सुरू केलां. रेगुलर सद्दां सकाळचें घराघरांनी येवन गार्बेज कलेक्ट करता. ही पंचायतीन केल्या ताका आमदाराचोय लोकल तेंको आसा. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं.
Yeah. You want to say something, sir? I'm Desmond DeCosta, Byron Proctor. I would like to state that the powers of the panchayat have been taken away over a period of time. So today the panchayat is largely a body that cannot decide on anything. That is the reason why people are not coming here, because they will tell the Sarpanch members and the Sarpanch, they will scream at them, but nothing happens, because just like this example of the 24 flat mega project, the panchayat is unable to do anything. They're unable to get the TCP to come. So what we have all suggested, that even if TCP approves a mega project, you here do not give the construction license, do not pass it, and that will start, you will start getting some of your powers back. To insist that our roads are narrow, do not have mega vehicles or especially sewage vehicles passing through is a must. This has to be done. So slowly and steadily the people have to take back the power. Otherwise the government is killing the panchayats. Now panchayats have become literally bodies which are rubber stamped. TCP passes something, they just rubber stamp. Anybody else passes, they rubber stamp. That should stop. Decision should be with the people and with the panchayat. Yes. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.